नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. केंद्र सरकार मायनिंग लिजा पावणेर काडपाचो अध्यादेश काडटा म्हण बोवाळ जाल्ल्यान गोंयांत लिजा रिन्यू करपाक मिनेरांची धांवपळ. सरकाराक 1,500 कोटी येणावळ येवपाची शक्यताय. नियोजन संचालक शेरखाने आड पिवनाची कागाळ पावली. मुखेल सचिव आनी एसपी मेरेन आयुक्तान 1500 भितर मागलो चौकशीचो रिपोर्ट. ताळगाव बीजेपीने प्रकरण धरला लावन. स्कूटर आणि मोटरसायकल चलोवप्यांक 1 एप्रिल सावन सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट घालप सक्तीचे. येरादारी खात्याचो निर्णय. मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्ल्यांकय हेल्मेट सक्तीचे. म्हापशा मार्केटात फातोडेर उजो. 5 दुकानांनी पातळ्ळो. 2 दुकानां काबार. फायर ब्रिगेडी टायमार पाविल्ल्यान मार्केट साल्वार. 500 लाखांचो फटको. आणि फेडरेशन कपाची फायनल. धेंपो आड बेंगळुरू. साळगांवकाराक मारून धेंपो पावले फायनलीत. टोलगे ऑस्बेचे 2 गोल. दुसऱ्या सेमीफायनलीत बेंगळुरून मारले स्पोर्टिंग क्लबाक. खबरो विस्तारान. केंद्र सरकार मायनिंग लिजा पावणेर काडपाचो अध्यादेश काडटा म्हण बोवाळ जाल्ल्यान गोंयांत आपली लिजा रिन्यू करपाक कितल्याशाच मिनेरांची धांवपळ चल्ल्या. खंयच्याच खिणाक हो अध्यादेश येवंक शकता अशी चर्चा आसा. अजून मेरेन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन ताचेर सय केल्ली ना. रिन्युअलाच्या पुराय प्रक्रियेंतल्यान सुमार 1,500 कोटी उबे करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा. मायनिंग लिजा पावणेर काडपाचो केंद्र सरकाराचो विचार चल्ला. हे विशीं सरकार अध्यादेश काडूंक सोदता. तो खंयचेय खिणाक येवंक शकता म्हूण बोवाळ जाल्ल्यान फाटले सप्तकभर खण खात्यान गोंयांतली लिजा रिन्यू करपाचो सपाटो लायिल्लो. सरकाराची अर्थीक स्थिती सध्या बरी ना. ताका लागून रिन्युअलाच्या माध्यमांतल्यान जाता तितली येणावळ तिजोरेन हाडपाक सरकार सोदता. रिन्युअलाची येणावळ. लीज रिन्युअलांतल्यान सरकाराक 800 कोटी येतले. 54 लिजा रिन्यू करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. अजून मेरेन रेजिस्ट्रेशन फी कोणेच भरिल्ली ना. स्टॅम्प ड्युटी इतलीच रेजिस्ट्रेशन फी भरची पडटली. 800 कोटी रुपया स्टॅम्प ड्युटी येवंक शकता तिजोरेन. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जी लिजा आतां रिन्यू जाल्यात ती फुडले 13 वर्सां तरी चालू उरतली. रिन्युअलाचो कार्यकाळ 20 वर्सांचो आसा. मात रिन्युअलाचें वर्स 2007 सावन आसा. ताका लागून आनीक 13 वर्सां तरी रिन्यू जाल्ल्या लिजांक भंय ना. अजापाची गजाल म्हणल्यार फाटली 2.5 वर्सां जी गजाल अडकून उरिल्ली ती मुख्यमंत्री पार्सेकारान पदाचो ताबो घेतकच 2.5 म्हयन्या भितर केली. घडये अध्यादेशाच्या भंयान सगळी ताकतीक चल्ल्या आसुये अशें हे मळावेले जाणकार उलयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नियोजन संचालक आनंद शेरखाले आड पिवनाची कागाळ मुखेल सचिव आनी एसपी मेरेन पावल्या. आयुक्तान 1500 भितर एसपी कडच्यान रिपोर्ट मागला. शेरखाने आपल्याक ऑफिसांतली सोडून घरच्या वावराड्यांची कामां करूंक लायता, पिट्टा, हिणायता म्हण ऑफिसांतलो पिवन पांडुरंग शिणवयकाराची कागाळ. वावराड्याच्या कामाक न्हयकार दिल्ल्यान शेरखानेन ताची मडगांवां ट्रान्स्फर मारल्या. अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला कागाळीची पुलीस चौकशी जावं येता. ताळगांव बीजेपीने हो विशय लावन धरला. पांडुरंग शिरवयकाराच्या कागाळीची एसटी कमिशनाच्या आयुक्तान खर दखल घेतल्या. आयुक्तान पुलिसांक ह्या प्रकरणाची चौकशी करून 15 दिसां भितर रिपोर्ट दिवंक सांगला. हांव ती कंप्लेन चीफ सेक्रेटरीक धाडल्या टू एग्जामीन एंड टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. प्लस पुलिशेक धाडल्या सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस पुर्वरी. ताणें जे चार्जीस वेरियस चार्जीस लेवल केले ते बिकॉज दे आर द इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटी. दे वील इन्व्हेस्टिगेट द मॅटर एंड आय हॅव आस्क्ड देम. तांकां सांगलें तुमी इन्व्हेस्टिगेट करा अंडर प्रिव्हेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्टा खाली एंड IPC 15 days टायम दिल्लो आसा तांकां. कित्याक तांकां टायम जाय ते इन्व्हेस्टिगेट करतले आनी कंप्लायन्स रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट म्हाका धाडून दितले. नियोजन खात्याचो संचालक आनंद शेरखाने आपल्याक ऑफिसांतली कामां सोडून घरच्या वावराड्याची कामां करूंक लायता, पिट्टा, गावडा म्हूण हिणायता म्हूण ऑफिसांतलो पिवन पांडुरंग शिरवयकारान प्रकरण एसटी कमिशना कडेन पावयला. वावराड्याच्या कामाक न्हयकार दिल्ल्यान शेरखानेन खंय ताची मडगांवां ट्रान्स्फर मारल्या. ताळगांवचे बीजेपीनूय हो विशय लावन धरला. शेजाऱ्यां कडल्यान अशें सुद्दां कळून आयलां की हो भुरगो जो आसा सामको डिस्टर्ब्ड आशिल्लो. आय वूड टेक अप दीस मॅटर स्ट्रॉंगली विथ माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आय वूड ऑल्सो टेक अप दीस मॅटर विथ माय ऑनरेबल डिफेन्स मिनिस्टर श्री मनोहर भाई. आमकां आंदोलन सुद्दां करपाची जर पाळी आयली जाल्यार आमी करतले.
but we want strong action on all such atrocities committed by any government officer. पूण शेजाऱ्यांची सगळीं शेजाऱ्यां सांगता तें आयकून हांव खूब दुखी जालें. कित्याक ती म्हणटा तो जीव दिवंक सोदतालो खंय, कित्याक ताका कामाचेर खूब त्रास करता म्हणून. आनी तो कोणूय जावं आमी ताका सोडची ना, आमी ताचें तोंड काडें करून सोदतलीं. सगलीं आमी एकठांय जावन त्या आनंद शेरकारेक कशींच सोडपाची ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. एप्रिल सावन स्कूटरी आणि मोटरसायकली चलोवप्यांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट सक्तीचे जातले. येरादारी खात्यान हो निर्णय घेतला. एक्सिडेंटांचो आंकडो तितलोच आसा, पूण हेल्मेट घालपा विशीं जागृताय केल्ल्यान एक्सिडेंटांत मरण आयिल्ल्याचो आंकडो देंवला. आतां मोटरसायकल चलोवप्यांक फक्त हायवेचेरच न्हय तर गांवांतल्या रस्त्यांचेर हेल्मेट घालचे पडटले. ह्या मुखार मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्ल्यांकय हेल्मेट सक्तीचे करपाची येवजण येरादारी खात्याची आसा. From 1st April we are going to do it all over Goa. फक्त रायडरा खातीर आसतले. हय हय रायडर आसा सगळ्या रोडाचेर मीन्स विलेजींतल्या रोडाचेर बी आतां जे रोड एग्जामचेर आसा म्हणजे आतां आमी विलेजीन बी हें करिनाशिल्ले न्ही एनफोर्समेंट करिनाशिल्ले. बट नाव हॅविंग सीन द रिजल्ट वी आर गोइंग टू मेक इट कंपल्सरी नाव. दिसता आमकां अशें कित्याक थोडो तरी रिजल्ट दिसता न्ही इफेक्टीव जाला ते हिसपान. बट जितलो जावपा जाय आशिल्लो डिजायड हें जावपा जाय ते ना न्ही. एज कम्पेर्ड टू लास्ट 3 months 2013 October November December compared with October November December of 2014 there is an improvement. Though the number of deaths are decreased by only 2, it makes it 5% difference. एक झाले आणि दुसरे नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स वाढल्या पण नंबर ऑफ डेथ्स आर रिड्यूस्ड. कशें आशिल्लें फक्त हायवेचेर आनी हातून आशिल्लें न्ही ते न करता आतां सगळ्याक कंपल्सरी करपाचें आणि मागीर सगळ्या रोडाचेर. मागीर फुडें दोन पिलां फुडें मागीर दोगांकय हय हय ते केन्ना पर्यंत जातले ते आतां फुडें इम्प्लिमेंटेशन एक हें जाता तशें तशें जातलें न्ही स्टेप वायज. घेऊया एक विराम.